टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार, सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयच्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान 6वी ते 10वी इयत्ता आनी 12वीचे वर्ग चलतले सकाळी 11:30 मेरेन. 1 मे ते 3 जून मेरेन आसतली सुटी. 4 जूना सावन परत शाळा जातल्यो सुरू. शिक्षण खात्याचे परिपत्रक जारी. मोले नणंद सावन आमोण्या वचपी कोळशाचो ट्रक लासून जालो काबार. सुमार 70 लाखांचे जाले लुकसाण. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. मये मतदारसंघातल्या वांयगणी गावात रेल्वे स्टेशन स्थापन करपाचो निर्णय योग्य. अर्थसंकल्पातल्यो कांय येवजण्यो मये मतदारसंघा खातीर थारतल्यो फायदेशीर, सांगता मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट. वादग्रस्त केबल कटिंग मोहिमेक परतून सुरवात. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी उच्च न्यायालयातल्यान याचिका फाटी घेतिल्ल्यान काशीनाथ शेट्टीये परतून एक्शन म्हणात. शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शन करून येतना आजरा आंबोली मार्गावेल्या सुळेरान अपघातात कांबळेच्या बायलेक मरण. घोवारी 2 चले जखमी. आणि आंतरराष्ट्रीय सायबर स्लेव्हरी जॉब स्कॅम प्रकरणात चीनी नागरिकांसहित 3 अटक. 549 जणांची सुटका. एकलो गोंयकार सायबर पोलिसांनी केली कारवाय. आता खबरो विस्तारान. मये मतदारसंघातल्या वांयगणी गावात रेल्वे स्टेशन स्थापन करपाचो निर्णय योग्य आसा. रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार मये मतदारसंघाचो विकास जावपाक मजत जातली अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हणलां. ह्या निर्णयाक मयेच्या लोकांचो तेंको आसा अशेंय आमदारान स्पश्ट केलां. मये मतदारसंघातल्या वांयगणी गावात रेल्वे स्टेशन स्थापन करपाचो निर्णय योग्य आसा अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांतल्यो कांय येवजण्यो मये मतदारसंघा खातीर फायदेशीर आसात. पर्यटन विकास जावपाक मदत जातली अशेंय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचें म्हणणें. भाजप मंडळाच्या हाजेरेंत शुक्रारा सांजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. वांयगणी हो जो गांव आसा त्या गांवाचेर ज्या जाग्यार आमचे सिंगल पट्टीचेर आमची रेल्वे कोंकण रेल्वे धांवता त्याच जाग्याचेर वांयगणी ह्या गांवाचेर जो रेल्वे स्टेशन जावपाचें आसा त्या निर्णयाचें आमी स्वागत करता. म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हेंचेय बी हांव ह्या सगळ्या निर्णयाचें स्वागत करता, तेंचें अभिनंदन करता. तशेंच रेल्वे डिपार्टमेंट कोंकण रेल्वेनी घेतलेलो हो जो स्टेप्स आहा हेचेय बी आमी स्वागत करता. आमच्या पुराय जनतेच्या वतीन आमी ह्या निर्णयाचें स्वागत करता आसतना आमचो पूर्ण तेंको हेका जाहीर करता. कारण जाल्ल्या विधानसभेन हेजेर खूब विरोधी आमदार हेजेर भाश्य करताले, पण आमचो पूर्ण तेंको ह्या रेल्वे स्टेशनाक आसतलो अशें हांव जाहीर करूंक सोदता. अशाच धर्तेचेर जे सहकार्य ह्या सरकारान म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हेंच्या फुडारपणान चलणाऱ्या ह्या सरकारान आनी तेंच्या मंत्रिमंडळान ज्यो घोशणा केल्ल्यो आसा त्यो आमच्या खातीर खूब लाभदायी आसा. जशें राज्योत्सव म्हणून घोशीत केले त्याच धर्तेचेर मये मतदारसंघ हो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमीक लागून घोशीत केल्लो आसा. म्हणजे पर्यावरण पर्यटन हो जो विशय आसा म्हणजे आमचो मतदारसंघ जो आसा हो निसर्गरम्य स्थळ आसा आनी ह्या स्थळान खूब अशे टुरिजम स्पॉट्स आहा. हेका लागून आनी अमृत धरोवर अशें म्हणून जे घोशीत केल्ले आहा त्या बद्दल सुद्दां गोंयवासियांक ह्या सरकाराचे अभिमान दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. परतून एक फावट वीज खात्याचो काशीनाथ शेट्टीन लायटीच्या खांब्यावेले बेकायदेशीर इंटरनेट केबल कापून उडोवपाची मोहीम हातांत घेतल्या. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी उच्च न्यायालयात घाल्ली याचिका फाटी घेतात शेट्टीये परतून एक्शन मोडार. फाटले कांय तेंप थंड पडिल्ली वादग्रस्त केबल कटिंग मोहीम परतून सुरू. ह्या मोहिमे उपरांत मोठो बोवाळ जाल्लो. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी उच्च न्यायालयात धांव घेतिल्ली. उपरांत सरकारान 2 जिल्ह्यां खातीर नवे नोडल अधिकारी नेमिल्ले. तशेंच इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक कमीत कमी 20% शुल्क भरपाची ताकीद दिल्ली. उच्च न्यायालयात दाखल केल्ली याचिका इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी फाटी घेतिल्ल्यान आनी ऑपरेटरांनी शुल्क फारीक करूंक नाशिल्ल्यान मोहीम परतून सुरू म्हणून काशीनाथ शेट्ये सांगता. काल ती हायकोर्टान मॅटर आशिल्ली पळय तांची ISP वाल्यांची तांणी विड्रॉ केली आनी ताजेर स्टे बीन आतां कांय ना. तांणी आमचे एक पयसो दिवना कळ्ळें. सो आमी आतां
एक कंप्लेंट आयली ऑदित लोबो म्हणून, ताका लागून आमी ती ते 4-5 पोलाचे तांचे तिणें कंप्लेंट केल्या ते क्लियर केल्या आनी आतां आवर दीस वील स्टार्ट. आनी आय बींग नोडल ऑफिसर फॉर लँड एक्विजिशन आनी हे सगळे पोल म्हाजे स्टॅबिलिटी बीन ते दोन्ही नोडल ऑफिसरांनी म्हाका सांगला ती स्टॅबिलिटी पळय आनी ते उरलेले पोलाचे काडा म्हणून चड जाता जाल्यार किंवा कोणें परमिशन घेतला ते पळय कर आनी काडपाक म्हाका सांगला. आनी हांव आसा पळय तो नोडल ऑफिसर हे पळय पोल बील आसा स्टॅबिलिटी बीन आहा ते म्हज्या अंडर येता. तेजो प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट आनी तेजे हे आसा पळय ते लँड एक्विजिशन म्हज्या अंडर येता. सो हायकोर्टान त्यांनी विड्रॉ कित्याक लागून केले आसतले? ताणी करपी हायकोर्ट म्हणजे तांकां सांगलें इंडिव्हिज्युअली चॅलेंज कर म्हणून ताणी चॅलेंज केला ते चॅलेंज का पयशे आमच्या अर्दे भरपाचे आनी कितें भरपाचें चॅलेंज करपाचें आनी हें करपाचें. सो तांकां 20% कितें तांकां पे कर म्हटलें. 20% तेचे एक पयसो भरूंक ना न्ही ते 20% पे केल्यार मागीर विचार करपा आता सध्या ताणी एक पयसो भरूंक ना. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आजरा आंबोली मार्गावेल्या सोयरान वाठारांत जाल्ल्या स्वय अपघातात कामुर्लेच्या अंकिता अजित भोसले हिका मरण आयलें. जाल्यार तिचो घोव अजित हरिश्चंद्र भोसले, भुरगीं आशीश आनी अंकेश भोसले ही जखमी जाल्यात. शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शन करून परत येतना हो अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा दनपारा कामुर्लेचे भोसले कुटुंब शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शनाक वचपाक भायर सरिल्ले. बिरेस्तारा देवदर्शन करून सांजेच्या 6 वरांचेर परत येवपाक भायर सरले. येतना शुक्रारा फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर सुळेरान वाठारांत एका वॉल्ताचेर ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो आनी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या जायरातीच्या एका तकट्याक गाडयेचो नेटाचो धपको बसलो आनी गाडी उमथली. ह्या अपघातात अंकिता भोसले हिका जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार तिचो घोव अजित भोसले आनी चले आशीश आनी अंकेश भोसले हे दोगूय जखमी जाल्यात. अंकिता म्हापशा नुस्तें विकपाचो वेवसाय करताली अशें कळटा. जखमींचेर आजरा ग्रामीण हॉस्पिटलांत उपचार चलतात. आजरा पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. आज सकाळी दुखद अशी एक घटना घडली. आजरा आंबोली हांगा हो जो हायवे आसा ह्या हायवेचेर सुळेरान हे वाठार आसा. ह्या वाठारान एक गोंयची गाडी जितून गोंयची फॅमिली प्रवास करताली ती गाडी पलटली आनी तितून जी अंकिता भोसले म्हणून आशिल्ली 50 वर्साची बायल मनीस जी बार्देसांतली आशिल्ली तिची थंय गाडी पलटून मरण येयलें. जाल्यार ही जी फूल फॅमिली आसा ती फॅमिली अक्कलकोट शिर्डी वचपाक खातीर 26 तारखेक भायर सरलेली आनी थंयच्यान देवदर्शन करून परती येताली आनी परती येताली तेन्ना तेंचो थंय अपघात जालो आनी ह्या अपघातान तेंचे जो घोव आशिल्लो अजित भोसले आनीक तेंचे 2 जाण भुरगे आशिल्ले आशीश आनी अंकेश हे तिगाय थंय जखमी जाल्ले आसात. आनीक त्याच बरोबर अंकिता अजित भोसले ही 50 वर्साची बायल मनीस हिका थंय मरण येयलें. सो ही दुखद अशी गजाल आयज सकाळी 4:30 वरांचेर आंबोली ह्या घाटार थंय घडली. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान आंतरराष्ट्रीय सायबर स्लेवरी जॉब स्कॅम प्रकरणात व्हडली कारवाय केल्या. ह्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार आशिल्लो चीनी वंशाचो कझाकी नागरीक तलानिती नुनास्की अटक केल्या. तशेंच आदित्य रविचंद्रन आनी रूपनारायण गुप्ता ह्या भारतीय नागरिकांकूय अटक केल्या. थायलंडाक नोकरी दिता म्हणून हायस ताकून अमेरिकन नागरिकांक मोबायला वयल्यान चलयो आशिल्ल्याचे संदेश धाडून हनी ट्रॅपात ओडपाक आनी पयशे गुंतोवपाक सांगताले. हातूंत गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान म्यानमारच्या 549 जाणांची सुटका केल्या. साइबर क्राइम यूनिट गोवा पुलिस ने एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है. उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बुलाई गई है. जैसा कि आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले भारत सरकार के प्रयासों से 549 इंडियन सिटीजन्स को थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया. उसमें से एक सिटीजन गोवा का था. वो जब गोवा पहुंचा उसके बाद हम लोगों ने उससे बातचीत की और उसके आधार पर गोवा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से चलाई गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले हम लोगों ने बेंगलुरु से एक अक्यूज को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए और उसमें से एक बॉम्बे में लोकेट हुआ और वहाँ से हम लोगों ने उसको अप्रीहेंड किया. और इसमें मैं साइबर क्राइम पुलिस यूनिट की ये तारीफ करना चाहूँगा
कि काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने एक फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई किया जो कजाकिस्तान का रहने वाला है और चाइनीज ओरिजिन का है, और उसकी एलओसी भी तत्काल खुलवाई। और उसकी वजह से ये हुआ कि हमने जिस दिन एलओसी खुलवाई उसी दिन शाम में वो दिल्ली के इंदिरा गांधी कोर्ट पे डिटेन किया गया। अगर वो एलओसी उस दिन नहीं खुलती तो शायद वो एस्केप करके चला जाता देश के बाहर, और बाद में उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए ट्रैक करना और उसको वापस लाना एक मुश्किल कार्य है। एजेंसी है बॉम्बे में जो एमईए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडियंस को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो इलीगल तरीके से इस काम को कर रही थी, जिसमें जॉब का झांसा देकर उनको कि आप बाहर अगर जाएंगे तो आपको 60-70 हज़ार रुपये पर महीने की जॉब मिलेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव और बाकी तमाम तरह के ऐसे जॉब का वादा किया जाता था। और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे और फिर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, और वहाँ से साइबर फ्रॉड के तमाम किस्म के जो है धंधे वहाँ से चलते थे। हय ना करून निमणे नवे शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला। इयत्ता 6वी ते 10वी तसेच 12वीचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले। 1 मे ते 3 जून मजगती विद्यार्थ्यांक सुटी आसतली। 4 जूना सावन परतून शाळा सुरू जातल्यो। हय ना करून निमणे नवे शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले। 1ली ते 5वी आणि 11वीचे वर्ग जून महिन्यात सुरू जातले, जाल्यार इयत्ता 6वी ते 10वी तसेच 12वीचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला। केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य थारला। मात ह्या धोरणा प्रमाण नवे शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिला सावन सुरू करपाचे थारायल्ले, पूण पालकांनी ह्या निर्णयाक विरोध करून ताचे आड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली। उच्च न्यायालयान सांगिल्ले प्रमाण नवे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलात सुरू करपा विशीं सुचोवण्यो आनी हरकती दाखल करपाची निमणी तारीख 27 मार्च आशिल्ली। ते प्रमाण 27 मार्च सांजेच्या 5 वरां मेरेन 3552 पालकांच्यो वैयक्तीक हरकती आनी तेच बरोबर मुख्याध्यापक संघटनेन आनी शिक्षण संघटनेन लेगीत हरकती ईमेल केल्ल्यो। पालकांच्या स्वाक्षरी मोहिमेखाला 13,000 परस चड स्वाक्षरी दाखल जाल्ल्यो। शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी करून 7 एप्रिलाच्या नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू जातले अशी माहिती दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मोले नंदण सावन आमोण्या वचपी कोशाच्या ट्रकाक टायराचो स्फोट जाल्ल्यान पुराय गाडी लासून काबार जाली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक आनी पुलिशेक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूकदार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 70 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या। पुलिसांनी घडणूकदार वचून घडणुकेचो पंचनामो केला। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। पंचर हुआ था। हाँ, कौन सा टायर? हाँ, सेकंड इसको चेंज करने के लिए जाके रखता था। ये पीछे हैंगर लगा, ये पीछे हैंगर लगा, ये फिर पहले ब्लास्ट हुआ था। हाँ, ऐसा गर्म हो गया ब्लास्ट हुआ? नहीं था। ब्लास्ट कैसा हुआ? यहाँ ब्लास्ट हो, यहाँ ठहरा करो, सामने का टायर पंचर हो गया, पीछे का ब्लास्ट होगा ऑटोमेटिक। गाड़ी कहाँ से आई थी वो पे? क्या लेके आई थी? कड़ी। अभी हॉस्पिटल में रात को आई थी तुम लोग? नाइट में। तुम चला रहा था गाड़ी? हाँ, हम चला रहे। एक आगे का टायर पंचर हुआ था, सेकंड टायर? सेकंड मैंने का पंचर हुआ था, उसको चेंज करने के लिए जाके रखता था। ये पीछे का हैंगर लग गया, ब्लास्ट हो गया। पीछे ऐसा ही ब्लास्ट हो गया? ब्लास्ट हो के हैंगर लग गया। कितने बजे हुआ सब? 7:30 बजे। हाँ, पीछे का टायर ब्लास्ट हो गया। हाँ, पीछे का टायर ब्लास्ट हो गया, सामने का पंचर हो गया, जैक रखा था, पीछे हैंगर लगा रहा था। ये ब्लास्ट हो गया, अंदर हैंगर लग गया। ये ब्लास्ट होके लग गया? ये ब्लास्ट हो लग गया। किसी को कुछ हुआ? किसी को क्या भी नहीं हुआ। यहाँ कैसे नहीं ऐसा ठहरी गाड़ी। कितने बजे हुआ है सब? ये 7:30 बजे हुआ था। सुबह फजर।
हॉस्पिटल मारला आहे ते नमस्कार. आम्ही जे नंदरण आसा ते मोले हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर आसा जे सुरवात आज घाटावयल्यान जाता. जे राती जी हॉस्पिटलान गाडी आयली सकाळी ती गुळी घेवन वताली आमोणा आनी 16 टायराची गाडी जेन्ना हांगा नंदण देवणेर पावली, जेन्ना ऑनमोड घाट काडून नंदण देवणेर पावली तेन्ना टायर पंचर जालो. सेकंड टायर तेंचो पंचर जालो. पंचर करपाक जॅक चडयले जाल्यार फाटल्या टायर ब्लास्ट जाला आनी समजा तुजो लागलो अशें सांगलें. 16 टायर जळून खाल जाल्लो आसा. ती गाडी संपर्क जळयली आसा. मोठ्या प्रमाणात हांगा लुकसाण जाल्लें आसा. आनी जे हांगा अग्निशामक दल जे फोंडाचे ते हांगा येवन तेणी हांगा गाडी जाता तितलो उजो घालोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण ती ऑनमोडच्या फोंडेच्यान गाडी हांगा पावता म्हणसर गाडी ती पूर्णपणे जळोन खाक जाल्ली आसा. सादारण 7:30 वरांचेर ही घटना घडली. जेन्ना ओपी जेन्ना आउटपोस्टाची जेन्ना ही खबर कळ्ळी तेन्ना तात्काळ कुळे पुलीस निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शना खाला हांगा टीम रुजू जाली आनी तेंच्यांनी हांगा तो पंचनामो केला आनी सद्याक हांगा जी फायर ब्रिगेड आहा ती उजो मारपाची काम करता. गोमंतक टीव्ही खातीर नंदणच्यान एकाच खेडेकर. हजारांनी लोकांच्या हाजेरीत दिवचलचो पारंपारीक वीरभद्र उत्सव शुक्रारा राती व्हडा उमेदीन मनयलो. वीरभद्राचो नाच आनी अग्निदिव्य पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. पळोवया दिवचलच्या पारंपारीक वीरभद्राची थरारक हिणचित्रां. शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आणि व्हड इतिहास आशिल्लो वीरभद्र उत्सव हो दिवचलच्या भितरली पेटेंतल्या मठ मंदिराच्या शिगम्याचें वैशिष्ट्य. शुक्रारा राती वीरभद्र उत्सव परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलो. ढोल ताशे आनी समेळाच्या तालाचेर जावपी वीरभद्राचो थयथयाट आनी अग्निदिव्य पळोवपाक अंदूय लोकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. ह्या उत्सवाक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हजर आशिल्ले. हांगा नाटकां नवमी पासून सुरू जाता आनी संवसार पाडव्या दुर्वरजान संवसार पाडवजान हो शिगमो सोंपता. आयज संपूर्ण गोंयांत प्रसिद्ध असो दिवचलचो वीरभद्र म्हणजे शिगम्याच्या 6व्या नाटका दिसा जाता. हो वीरभद्र थिएटराक मठा पर्यंत येता. देवीच्या शेजापानाक पावतकूच ताका एक प्रकारचो भार येता, देवीचो भार येता आनी ताका मागीर उखलून हाडून आमी स्टेजीर दवरून देवीचो नाल पडून ताका तीर्थ दिल्या उपरांत ताजो भार उतरता. तर संपूर्ण गोंयांत वेगळ्या प्रकारचो वीरभद्र हांगा आसा. गोंयांत अनेक तरेचे अनेक वीरभद्र जाता, पूण तांची एक वेगळी पद्दत आसा. पूण आमच्या बिचोलच्या वीरभद्राक सगळे लोक जॉयन जावन आपलो आनंद साजरो करता आनी नव्या वर्साचें उमेदीन स्वागत करता. ह्या वीरभद्राच्या मिरवणुकेक आमचो वीरभद्र अग्निदिव्य करता, उज्यानसून उडी मारता आनी सादारण एक 200 मिटर ताची ताकद वीरभद्राची. तो देवीचो संचार ताच्या आंगान येता आनी तो जो नाचता ते दोळ्याच्या पारण्याक पिटपा सारकें नाचता आनी हाचो लाभ जवळ जवळ 2-3 हजार लोक घेतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडची म्हणून उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या सुमोटीच्या मुद्दो विधानसभेत कित्याक घेवंक ना असो प्रश्न आर्जीन केला. गोंयच्यो जमनी राखपा बद्दल जेन्ना आर्जी आवाज काडटा त्या वेळार मंत्री आमची फकाणां करतात. सरकार असंविधानाक पद्दतीन चल्ला हे उच्च न्यायालयान दाखोवन दिला असो आरोप आर्जीन केला. ऑनरेबल हायकोर्टान आनी हायकोर्टाची जी टीम आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय जो मिरर आसा म्हणल्यार तेंची जी फोटिंगपणां आसा, ह्या सरकाराची फोटिंगपणां जी आसा तेंचेर एक रप्रबीत थापट जे आसा ते मारलेले आसा. आयज आमी मुद्दम ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या कित्याक 6 तारखेक 6 मार्चाक हो जजमेंट येयलो. पूण 6 मार्च जावन तुम्ही पळयला आसतलो विधानसभा अधिवेशन सुरवात जाली 24 मार्चाक 24, 25, 26 येदो व्हडलो जजमेंट जालो. पूण ह्या जजमेंटाचेर जे डिस्कशन जावपाक जाय आसलें ते डिस्कशन विधानसभा अधिवेशनात जाल्लें ना. आमी जेन्ना डिस्कशन करूंक वयताले तेन्ना जे रेजोल्युशन आसा ते स्थगीत केले, म्हाका काडून भायर उडोवपाक प्रयत्न केलो आनी म्हाजी फकाणां गेली, रेव्होल्युशनरी गोन्साची फकाणां गेली. पूण आतां जेन्ना हायकोर्टान हें केला तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री ताणें काल स्टेटमेंट दिल्लो आसा की हायकोर्टाचें जें आसा त्या भशेन आमी वयतले. म्हटल्यार हितून इतलेंच सिद्ध जाता की हे जितले बीजेपीचे आमदार आसूं, जे मंत्री आसूं, जे उठताले म्हटल्यार तेंच्या जे सिटाक स्प्रिंग लागलेल्यो त्या टायमार आनी उडोन एकाक तो एक उलयतालो म्हटल्यार सगळेच त्या टायमार उडले. म्हाका आजून पासून याद येता त्या विधानसभा अधिवेशनात कशें नाचपाक लागले ते. ह्या मिनिस्टरांनी फकाणां केली, म्हाजी फकाणां गेली, आमच्या पक्षाची फकाणां गेली. प्रत्येक वेळार ते
टोमडे मारताले की नवो आमदार येयल्लो आसा हो नवो आमदार कितें घालता आनी हांसपाक लागले. ही फोकाणां आयज हायकोर्टान प्रूव्ह केल्ली आसा, हायकोर्टान दाखोवन दिल्ली आसा की हो सरकार जो आसा हो अनकॉन्स्टिट्युशनल जे आसा ते फॉलो अप करता. कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ल्या कोलमार हॉटेला लागसार कोयराची समस्या उप्राशिल्ली आसा. कोयरा खातीर दवरिल्ली डस्टबिनां ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान येवच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून संबंदीत खात्यान कोयराचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. You are already exposing the beach to air pollution. The reason is because all the kind of mixed waste that is dumped over there is overflows from the containers. And when the containers are collected and cleared or whatever they do once a week or twice a week as per their own decisions, the amount of garbage that is dumped around these things is not cleaned up. With the result that it's such a terrible public nuisance. Not only that, imagine we are asking tourists to come and visit our state, and we want high-end tourists to visit a state where the beaches itself are full of garbage. Why is this garbage being collected and dumped over here opposite the Kolmar Hotel? इश्यू जाल्लो तो गार्बेज आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन विचारली. आतां ती प्लेस ट्युरिजमाची आमचे सायडीन आमचे कलेक्शन आमचे सेपरेट MRF आहा. सो ट्युरिजम म्हणटरी ट्युरिजमान तें चोवपाक जाय न्हू, बींग एन आयकॉनीक बीच. आतां तें डिस्टिंग बीन्स पसून तेंगे डिस्टिंग आयलो. आतां तेंगे तें मॉर्निंग कलेक्शन जाता, इवनिंग ते डिस्पोज कोताय ते ना न्हू तें तेंगा दोन पयलो बोर्ड बी सायन आतां डिस्पोज कोताय. द कॉन्ट्रॅक्टर ऑल्सो हॅव कन्फर्म आनी चलाय तेंकडे. म्हळ्यार फकत कितें आयकॉनीक बीच आनी कोलमारा इश्ट जाता म्हणटरी तें सगळ्यांचे नदरे वयता लोकांचे कोणाचे. आतां ट्युरिजमान पसून बरे भशेन तें बांदून ना इन अ सिस्टमॅटीक वे. बरें करून दिसत ते भाशेन बरें पॅक कोण बरें दवरलें जाल्यार कोणाचें मागीर इश्यू ना न्हू. ओन्ली थिंग वी कॅन रिक्वेस्ट द ट्युरिजम डिपार्टमेंट डिस्पोज ते कोताय ना न्हू, पूण इन अ गुड वे डिस्पोज करचें आनी बरें तें अशें करून बांदून कोण कितें केपेबल बीन बरें बिचीचें तें स्टोर करूंक जाय. हांवूय अंडरस्टँड जाता कित्याक शेक 8 लायनी आहाय आख्खी एरिया तेंची कुणशा पसून आयले आसात तेमी, पूण ते मागीर तें व्हरून तें डिस्पोज थिंग स्टोरूय करून तें प्रॉब्लम. सो हें लागीं पोट म्हणून तेमी तें इंडाक दवरलो हांगा लागीं पोट म्हणून. सो लागीं पोट म्हणून केलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, पूण ओन्ली थिंग म्हणजे अशें करून तें बरें करून बांदून हाडलें शेड बी बरें करून घातलें आनी मागीर बरें करून डिस्पोज केलें जाल्यार कोणाकूय प्रॉब्लम ना. गोंयांत बेगीनूच एग्रो क्लिनीक सुरू करतले. आतां कृशी कार्डांचेर शेतकऱ्यांक 5 लाखांमेरेन रीण मेळटलें अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नव्या पिळगेन शेती वेवसाया कडेन वळचें ते खातीर सरकार सतत यत्न करीत आसा. शेताची जमीन स्कॅप यार्डां खातीर दिवची न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ले गिरायक विक्रेतो मेळावेळार केलें. ऑर्गेनिक मॅन्युअर करपाक कॉपरेटिव्ह सोसायटीनी ह्या बिझनेसान येयात. आमी फुडले फावटीच्या म्हणजे ह्या वर्साच्या जितके ऑर्गेनिक मॅन्युअर तयार जातले तितके शेतकरी सरकार घेतले आनी शेतकऱ्यांक सबसिडायज रेटान दितले. तोय आमचो प्रयोग म्हणून सुरू आहा. म्हणजे इट इज एन एग्रीकल्चर इज अ बीग बिझनेस. एग्रीकल्चर हो खूब व्हडलो धंदो आसा आनी तोच तेजो सगळ्याचो फायदो हो म्हणजे हांव जेन्ना एग्रीकल्चर म्हणटा तेन्ना एग्रीकल्चर, फिशी कल्चर, डेरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर आनी फ्लोरिकल्चर हे इतकेच जर पयशे धरीत जाल्यार इट इज एन एप्रॉक्सिमेटली एन्युअल हजारांनी कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही ते आमी भायल्या राज्यांत दिता. युवकांनी आनी महिलांनी ज्यो पडीक जमनी आसा त्यो पडीक जमनी परत एकदां लागवडी खाली हाडपा खातीर मागीर तुमी मोको लायात नाजाल्यार तुमी फॉडर लायात बट लायात. ते लावप हे गरजेचें आसा. हे जो पर्यंत करिना तो पर्यंत जावचें ना. हें गोंय हांव म्हणटा हें ट्युरिस्टीक गोंय जर ट्युरिस्टीक उरपाक जाय आसत जाल्यार आमचोय रोल चड म्हत्वाचो आसा. आपल्यो जमनी भरून फक्त थंयसर खंय तरी गॅरेजवाल्याक जाल्यार स्क्रॅपवाल्याक त्या स्क्रॅप दवरूंक दिवं नाकात. तो भाडें एकदां दितलो आनी जमनीची वाट कायमची लायतलो. तुमकां दिसतलें कदाचित तो आयज 2 लाख रुपया दिता म्हणून. आयज 2 लाख रुपया घेतले बट फुडल्या 25 वर्साच्या त्या जमनीची वाट लावन दवरतले तुमी. ज्या जमनीच्या उत्पन्नांतल्यान तुमकां जवळपास 25 लाख रुपया 2 वर्सांच्या भितर मेळूं शकता. ती 2 लाखाक आमी जमीन भाड्याक दिवन म्हणजे तितून ते सगळी फुडल्या 25 वर्सांक त्या जमनीची वाट लायता.
मंत्रिमंडळात फेरबदल चर्चेक गती आयल्या. गोपांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तकात खंय मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे केंद्रीय वरिष्ठ फुडाऱ्यांकडल्यान दिल्लीत आपोवणे येवपाची शक्यताय आसा. मजगतीं बुधवारा संसदेत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतिल्ली. हाचेर म्हापशा एके कार्यावळीत पत्रकारांनी फेरबदला विशीं तांकां विचारल्यार दामूची मात चुप्पी. एक कर्टसी विजिटी आशिल्ली आनी तितले निमतान आज प्रायम मिनिस्टरा कडेन भेटी जाली आनी ताजे नंतर आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी BL संतोशी आसा तांचे कडेन मिटींग आशिल्ली आनी काही अन्य लिडर्स आशिल्ले तांकांय बी मेळ्ळे. स्वतंत्रपणे गोंयच्या संदर्भान आनी त्याच बरोबर पार्टीचे संघटनात्मक हाचेर भितर चर्चा जाली आनी फाटले सगळे 2 म्हयन्याचो आनी एक पुराय गोंय म्हणून एक आढावो जो आसा तो तांकां सांगलो. कर्टसी विजीट आनी पार्टीचे संघटना आनी ह्या संदर्भात हांवें कितें सांगलें तूं हातूंत धरता संघटना मेन संघटना घट करपाची हो मेन इशू. गोंयच्या मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो ही जी चर्चा आसा फाटले कितलेशेच म्हयने सुरू आसा. आतां तावडकरान फाटले एक 15 दीस पयलीं एक विधान केल्लें की जे असेंब्ली सेशन जे बजेट सेशन आसा ते बजेट सेशन जावन मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा आनी तेणे काही आमदारांची नांवांय दिल्लीं. हे आमदार मंत्री जावपाक शकतात म्हणून. जाल्यार ह्याच फाटभुंयेर आतां आमकां एक सुत्रां कडल्यान अशी माहिती मेळिल्ली आसा की मंत्री विश्वजीत राणे तसोच CM प्रमोद सावंत हे दोगांय फुडल्या आठवड्याक दिल्ली वचपाचे आसात आनी दिल्ली तेंची एक मिटींग जावपाची आसा BJPच्या हायकमांडा कडेन. सो तितून मंत्रिमंडळान फुडल्या आठवड्याक जो फेरबदल जावपाची मोठी शक्यता आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान माहिती मेळिल्ली आसा. आनी दामू नायक जो BJPचो प्रेसिडेंट आसा तो सुद्दां बुधवाराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळून येयल्लो आनी जेन्ना ताका म्हापशा काल एक प्रोग्रामाक येयल्ले कडेन थंय तांकां पत्रकारांनी विचारलें जाल्यार तेजेर दामू नायक कांयच उलोवना. पूण आयची ही मोठी बातमी गोमंतक टीव्हीक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली माहिती फुडल्या आठवड्याक मंत्री विश्वजीत राणे तसोच CM प्रमोद सावंत फुडल्या आठवड्याक दिल्ली वयतले आनी फुडल्या आठवड्याक मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. फाटले कांय तेंप थंड पडिल्ली वादग्रस्त केबल कटिंग मोहीम परतून सुरू. हे मोहिमे उपरांत मोठो बोवाळ जाल्लो. परतून एक फावट वीज खात्याचो काशीनाथ शेट्टीन लायटीचे खांब्यावेले बेकायदेशीर इंटरनेट केबल कापून उडोवपाची मोहीम हातांत घेतल्या. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी उच्च न्यायालयांत धांव घेतली. उपरांत सरकारान 2 जिल्ह्यां खातीर नवे नोडल अधिकारी नेमिल्ले. तशेंच इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक कमीत कमी 20% शुल्क भरपाची ताकीद दिल्ली. उच्च न्यायालयांत दाखल केल्ली याचिका इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी फाटीं घेतिल्ल्यान आणि ऑपरेटरांनी शुल्क फारीक करूंक नाशिल्ल्यान मोहीम परतून सुरू म्हणून काशीनाथ शेट्टी सांगता. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी उच्च न्यायालयांत घाल्ली याचिका फाटीं घेता शेट्टी परतून एक्शन मोडात आयले. आजरा आंबोली मार्गावेल्या सुळेरान वाठारांत जाल्ले स्वयंघातात कामुर्लेच्या अंकिता अजित भोसले हिका मरण आयलें जाल्यार तिचो घोव अजित हरिश्चंद्र भोसले, भुरगीं आशिश आनी अंकेश भोसले जखमी जाल्यात. शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शन करून परत येतना हो अपघात जालो. जखमींचेर आजरा ग्रामीण हॉस्पिटलांत उपचार चलतात. आजरा पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान आंतरराष्ट्रीय सायबर स्लेव्हरी जॉब स्कॅम प्रकरणात व्हडली कारवाय केल्या. ह्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार आशिल्लो चीनी वंशाचो कझाकी नागरीक कलानिती नुलास्की अटक केला. तशेंच आदित्य रविचंद्रन आणि रूपनारायण गुप्ता ह्या भारतीय नागरिकांकूय अटक केली. थायलंडाक नोकरी दिता म्हणून हायस दाखोवन अमेरिकन नागरिकांक मोबायला वयल्यान चलयो आशिल्ल्याचे संदेश धाडून हनी ट्रॅपात ओडपाक आनी पयशे गुंतोवपाक सांगताले. हातूंत गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान म्यानमारच्यान 549 जाणांची सुटका केली. विद्युत भवना भायर लायिल्ल्या पार्किंगेचे बोर्ड जिल्लोधिकाऱ्याच्या अधिसुचोवणे खाला आसात. वीज खाते गरजेच्या सेवा खाला आयिल्ल्यान 24 वरां खातीर कार्यरत आसता. ताका लागून वीज खात्याक पार्किंग सुवात जाय. आमचे कडेन सगळ्यो परवानग्यो आसात जांकां आव्हान दिवपाचें आसात आनी उच्च न्यायालयान